भयणीनो आनी भावनो, कुंबारा सारको देव आमकां दर दिसा घडून हाडटा. घडून हाडटा म्हणजे कितें? देवान आमचे पासत जें येवजिल्लें आसा तें तो घडून हाडटा, पूण ताका आमचो सहकार जाय. माती कितें करता? माती कुंबाराच्या हातान तूं म्हाका जाय पळय तसो आकार दी म्हणटा. म्हणटच आमी एक कशें करूंक जाता? हांवें तुमकां सदांच सांगलां, रातची तुमची चिंतना बरी वायट पोजडी जावं कितें आनी भावना, ह्या चिंतनाक लागून ही भावना आमच्यो आसतात त्याच प्रमाणे, आनी मागीर आमची चाल हाचेर आदारून घडोवन येता. तें ऑटोमॅटीक कशें जाता? एक पाटीं कोड दिली की ना एका धाकट्या खिवकळ्याक, मागीर तो तेच भाशेन सगळें काम करता, ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक लागता. आतां हें सगळें आमकां कंट्रोल करता. हें आमचें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे आसा की आमचे येवजणे प्रमाणे आसा, वो दुसऱ्यांनी आमकां हुसलायला म्हणून तें आमी कोत्ता? हाका लागून ह्या चिंतनांतली, भावनांतली, चालींतली आमी स्वतंत्र रावंक जाय. स्वतंत्र कशी जातली आमी? जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारयलेलें आसा, रोगतान तो आमकां पुसून काडटा. तर ही चिंतना, बरी वायट आनी पोजडी, भावना, चाल, हें सगळें आमी जेजूच्या नांवान भायर काडया. भितर आहा न्ही तें भितर दवरूंक फावना. भितर दवरीत तर आमी सगळीं ताका लागून आबोला जाता, ती आमकां कंट्रोल करता, आमी ताचे गुलाम जाता. गुलामपणान जियोंक फावना. आमी स्वतंत्रपणी जियोंक जाय. हें सगळें भायर काडलें की आमी भितरल्यान स्वतंत्र जातल्याक आमकां मानसीक प्रॉब्लम तितलें जावचें ना. म्हणजे सायकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव्ह कंपल्सिव्ह डिसऑर्डर आनी येरांतलीं आसात तीं, भिरांत आनी हें तें. म्हणटच रातची न्हिदच्या आदी जेजूच्या नांवान कोंत घेवन प्रत्येक म्हणीचेर जेजू 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 म्हणून सगळें ताचेर दवरीत तो ताचेर आशिर्वाद घालता. बरें तें अदीक बरें करून दिता आमकां. हे भाशेन ताच्या मोगान अदीक आनी अदीक तो आमकां नेटोवन काडटा, घडून हाडटा. हें सगळें दिलें की ना मागीर रातभर हे भाशेन आमचे सगळें तो घडणी ती घडून हाडटा. एक वर न्हय, 4, 5, 6 वरां आमी न्हिदेंत आसा, पूण भितरल्यान तो आमचें सगळें वावरून आमकां थाऱ्यार हाडटा. आनी तें केदें व्हडलें देणें आमकां तो दिता. हे भाशेन तो आमकां आपल्या मोगान, आपल्या जिवितान बाळगून दवरता. आमकां तो हे भाशेन आकारता. आमी ते भाशेन ताका दिवया. आनी सकाळीं उठलीं आमी नवीं मनशां, राती न्हिदूंक गेल्लीं ते भाशेन न्हय, नवीं रचना आमी. जेजू सगळें तो आमकां घडून हाडटलो आनी आमी ताका एकवटून रावया. दीसभर मागीर कितें जातलें? सोंपेपणी आमची चिंतना, भावना, चाल, ओडी आवडे सगल्यो वंदवणी आसात तितल्यो आमी ताच्या ताब्यांत करतले आनी आमकां तो आपल्या सारकी करतलो. त्या प्रमाणे संवसारीक चालींत, आपलेपणांत आमचें जिवीत सादचें ना, पूण ताणेन आमचें सगळें आपलें जिवीत घडून हाडलेलें आसा. ताचे सांदे कशें आमी बरें करूंक लागतले हेंच तो आमकां शिकयता. कॉन्टेम्प्लेशन टू अटेन लव म्हणजे जेजूचें जिवीत आमचें सगळें जिवीत जावच्याक. आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां प्रत्येक सुस्कारान सगळें दिलें की ना तो आमचें सगळें येता आनी आमची चिंतना बदलोंक लागतात. आनी ती जेजूची चिंतना जावंक लागतात, जेजूची चाल जावंक लागता. आनी आंतून आमकां दादोसकाय आसा, आंतून आमकां शांती आसा आनी आंतून आमी खुशाल बरीत दुसऱ्या पासत आमचें जिवीत सारूंक लागता. आमी भियेना, कित्याक सगळें आमी दुसऱ्या पासत मोगान जेजू सगळें करूंक लागता. मोगान म्हणजे जेजू. जेजू जावन आसा देवाचो मोग, बापायचो मोग. तो आमचें सगळें जियेता आनी आमचें सगळें उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान तो दुसऱ्यांक तो अणभवूंक दिता. हे भाशेन अल्फॉन्सान आपलें जिवीत सारलें.
भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरान भाग्यवंत इनासान आपलें जिवीत ते भाशेन सारलें. तो आपलेपणांत आसलेलो, आपलेंच व्हडपण पळयतालो, पूण जेन्ना जेसून ताका आपयलो त्या पांपलोना म्हणटा पळय ती पळय तोफ आसलेली, तोफींतल्यान ताका तो जखमी जालो आनी तो पडलो. पूण ताका अजून संवसारी देवणें बरी ताचें जिवीत सारूंक जाय आसलेलें. पांय तो सारको मोडलेलो, 2 फावटी तो दुरुस्त करूंक लायलो. तेन्ना एनेस्थेसिया ते कांय नासलेलें, एनेस्थेटिक्स ते नासलेलें. पूण हे भाशेन ताणें आपले पांय सारके करपाक, कित्याक संवसारीक जिवीत जिवोवच्याक, मागीर ताणें सगळें संवसारीक जिवीत सोडलें. जेजूच्या एकवटान तो जिवंक लागलो आनी जेजूचो मोग आपल्या उतरांनी कोन्यांतल्यान तो दाखवलो. आनी जेजू ताचे सगळें इतलो वावरूंक लागलो. ताणें इतले संस्थेच्या ज्या फुडाऱ्यांनी करूंक ना ते ताणें केलेलें आसा. ताचें सगळें देवान केलेलें आसा तो म्हणटा. आनी हो मारूक ताणें आमकां मागण्याचो शिकयला पळय, तो आनी कोणें दिवंक ना आमकां. एकदम बरो. आनी तेंच आमी तुमकां शिकयता सोंपेपणी, तर आमी ते भाशेन आमचें जिवीत सारया जेजूच्या एकवटान. तो कुमार कसो आमकां दर रातीक परतून घडोवन हाडटा. आनी जशे भशेन आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय ते भशेन तो घडोवन हाडटा. पूण ताका आमी सहकार करुया, ताका आमी अजीत जावया. साबण म्हणलां पळय ते भशेन, जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां म्हणलें, तुजें येवजण पळोवन म्हाका घडोवन हाड. पळय ते भशेन आमचें जिवीत जावं न्ही भयणीनो आनी भावनो. आनी आमचें जिवीत आसा ते भशेन. तर आमी आतां अदीक आनी अदीक ताच्या एकवटान रावंक सगळीं आत आमचे अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. आनी प्रत्येक सुस्कारान हे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां. हे भाशेन सगळें सुस्कारांतल्यान जेजूचेर दवरया. आनी ताचो मोग आनी ताची कृपा आमी भितर घेवन त्या प्रमाणे आमचें जिवीत सारया. मागया पाप सायबा पासत ताणें कितलो फुडाकार दिलेलो आसा आनी ताचेर कितलेशे जाण विरुद्ध गेलेले आसा. पाद्री, बिशप, कार्डिनल्स ताका पूर्णपणे लेखोनात, पूण तो देवाचें उतर पोटगोडटा. वय ताका गोठाय दिवच्याक आनी हेरांकूय ही समजणी मेळच्याक की आमी खरेपणी खालतीकायेन जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत सारूंक ही कृपा आमच्या सगळ्या फुडाऱ्यां पासत, आत्मीक फुडाऱ्यां पासत मागया. त्याच प्रमाणे आमच्या घरच्यां पासत पांय माय आसा, तांकां खूब तोंटो आसा, टेन्शन आसा. फाल्यांचें जेवण कशें मेवतलें, काम ना, खूब कासावीस जातात, खूब मागीर झगडीं जातात. आनी ताचे वयर मागीर केन्नाय ते पिवंक लागता, तूं येणे तेणें भोंवंक लागता, तो पयशे खर्चूंक लागतात. हें खूब टेन्शन. मागीर भुरग्यांक कशीं आमी वाडयतल्या, थोड्या जाणांक भुरगीं जावंक ना. हे भाशेन हें सगळें आमचें कौटुंबीक जिवीत जेजूच्या ताब्यांत आमी करया. आनी सायबा तूंच तुजो मोग तांचें सगळें अदीक आनी अदीक उत्पन्न कर आनी घडोवन हाड म्हणून आमी ताचे कडेन मागया आमचे सगळे कुटुंबा पासत. आमचे फुडारी आसात, राजकारभार चलयतले, ह्या सगळ्यां पासून आमी मागया. ते निस्वार्थीपणांत देवाच्या मोगाची ती भुरगीं म्हणून एकामेकाचो परामर्श करूंक तांकां मदत कर. आनी फकत पयशां फाटल्यान आपलें व्हड नांव जोडूंकूच तेच भाशेनूच आपले सगळे कारबार करतात ते सोडून दिवन बरें पळय तें करपाक तांकां मदत मागया आनी कृपा मागया. आमचे तरणाटे पासून मागया. तांकां खूब आव्हानां आसात. देवान तांकां आपल्या एकवटान दवरून तांकां तांच्या मनां उजवाडायची. जीं कोण भुरगीं बरीं नात तांकां पेकोवणी दिवची आनी जीं कोण अभ्यास करिनात तांकां बरो अभ्यास करूंक मदत करची. जांकां काम मेळोंक ना तांकां काम दिवचें
जांकां आजून पार्टनर मेळोंक ना तांकां पार्टनर फाव करचो, हे सगळे तांकां फाव करूंक आमी देवा कडेन तांचे पासून मागया. जीं कोण दुयेंत आसात, हॉस्पिटलांनी आसात, हे सगळे आमचे भाव भयणां पासून मागया. तांकां मागण्याची गरज आसा आनी आमी तर काळजांत थावन तांचे पासून मागलें जाल्यार देव कोणूय जावं ती तांकां बरेपण फाव करतलो, पेकोवणी दितलो आनी तांकां आपल्या घरच्यां बरोबर बरी करून तो तांकां दितलो. ह्या हेतून आमी तांचे पासून मागया.